Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मोल्ल्या 70 कॉलनीत पायपलायनीचे काम पंचायतीन आडयले. हे काम खंय बेकायदेशीर. आमच्या मोल्ल्या कॉलनीन हांगा इनलिगली व्हडली पायपलायन आमकां कोणाकच खबर नासतना काम चाललेलें तें म्हाका त्या कॉलनीतल्या लोकांनी फोन केलो तशें हांव आनी आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर 3 वॉर्ड मेंबर पावले. जेन्ना हांगा JCB चालू आसली तेन्ना JCBच्या ड्रायव्हराक आमी विचारले हांगा तूं कोणाचें परमिशन घेतला जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें हा गपचूप तेंच्यांनी एका वरा भितर 200 मिटर पायपलायन पुल्ली बी घालून ती आमी स्टॉप केल्या. ही पायपलायन जी आहा पळय ती हर जल मिशन तेतुल्ली हर घर हर जल ना तितून घरूय ना आनी कांय ना थंय कांयच ना एक घर सुद्दां ना थंयसर. ओल्ड गोवा ते बोमा हायवेचे हॉट मिक्सिंग कामाक सुरवात जाल्या. फ्रॉम ओल्ड गोवा टू बोमा हो जो नॅशनल हायवे 4A आसा हो हॉटमिक्स टोटली हॉटमिक्स आमी आयच्यान चालू करता आनी हे हॉटमिक्साचे टेंडर एमावंट जो आसा 6 कोटी 90 लाख आनी हेजो कॉन्ट्रॅक्टर आसा इंटरव्हील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड पुणा आनी हे टोटल 6 किलोमिटर आसा ओल्ड गोवा टू बोमा आनी बोमा साकून फोंडा शाबा मस्जिद हे जवळ जवळ 12 किलोमिटर आसा आनी हे 12 किलोमिटराचे टेंडर कॉस्ट जो आसा हो 17 कोटी 30 लाख रुपया. शिवोले समर्थन संघटना गोंय वतीन 2 मेक वेटलिफ्टिंग आणि 1 मेक नॅशनल बीच पॉवरलिफ्टिंग चॅम्पियनशीप दवरल्या. समर्थन संघटना गोवा आमी ती ऑर्गनायज करता IFBB रिजनल बॉडी बिल्डिंग लीग ही. सो तो वेन्यू जावन आसा रिवर बँक शिवोले 2 मे तारखेर. तशेंच आमी पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड नॅशनल बीच पावरलिफ्टिंग चॅम्पियनशीपय दवरलेली आसा 1 मे तारखेर. ती शिवोले जातली. सो तेजी वेईंग आसतली ती 1 दिसा पयलीं जातली जी वेट मेजरमेंट आसता ती. सो मागता सगळ्यां कडेन की जे बॉडी बिल्डर्स आसा तेंच्यांनी आपली तयारी चालू दवरची जिसके अंदर हर वेट कैटेगरी में हम अलग अलग प्राइजेस देंगे और जो चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बनेगा उसको भी एक बिग कैश प्राइज हम देंगे. किती विद्यालयाचे आमचे हांगा स्कूल आसा त्या हितून फर्स्ट मेक थंय जातलो आनी सेकेंड मेक आमचो रिवर बँक्सान जातलो आनी प्रायजीस सुद्दां आमी बरे यूज केल्लेले आसा आनी सादारणशे हे एका वर्ल्डाचे कनेक्टिंग जे वर्ल्ड ओलंपिक आसा तेका कनेक्टिंग आसा. तो अब जैसे कि हम इतनी बड़ी चैम्पियनशिप इंडिया में लेके आए हैं, इंडिया के अंदर गोवा में लेके आए हैं, तो इसी तरह से ये गोवा के अंदर इसकी बॉडी बिल्डिंग की जाएगी और मैं आशा करता हूँ कि जितनी लड़कियाँ वो भी घरों से निकल कर फिटनेस से बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाएगी. सावड्डेचे वक्रतुंड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान 17 आणि 18 एप्रिलाक पॉवरलिफ्टिंग सर्त दवरल्या. सावड्ड्या 17 आणि 18 तारखेक सावड्ड्या सरकारी प्राथमीक विद्यालय ह्याच्या ग्राउंडार भायर ते कॉम्पिटिशन आसतलें. जो आता स्टेट लेवल जातलो कॉम्पिटिशन तितून आमचो 8 कॅटेगरीज आसतलो इन मॅन आनी 8 कॅटेगरीज इन वुमन. कॅटेगरीज इन मॅन विल बी 59 कॅटेगरी 66 कॅटेगरी 74 कॅटेगरी 83 category, 93 category, 105, 120 and 120 plus. And in women category 47, 52, 57, 60, 63, 69, 76, 84 and 84 plus category. Bureau report Prudent.